आम्ही गीत घेऊया A24 पेज नंबर 12 A20 आणि 4 पानाचो अंक 12 सोदतां तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. जेजूची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आजपासून 12वेच्या भुरग्यांची निमाणी परीक्षा सुरू जाता. तांणी शांत रावून जें कितें तीं शिकल्यांत तें तांणी बरे भशेन बरोवंक देव तांकां आदार करून दी आनी तांच्या वावराचो फळ तांकां मेळून दी म्हणून आमी तांचे पासत देवा लागीं मागुया. तेच बरोबर आमची तेसावां जेजू मुखार आमी दवरुया आनी आमची पातकां आतां वळखून घेवया. काळजांतान दूख धरतल्यांक बक्षाणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, सांत स्कॉलास्तिका तुजे आंकवारीचो उगडास आज आमी संभरमता. तिची देख घेवन विस्वाशी मागण्यान तुजे लागीं निरंतर एकवटांत रावूंक आनी खऱ्या मोगान तुजी आनी आमच्या भावां भयणींची सेवा करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची घटाय आमकां दी. आनी एक दीस सासणांच्या सुखांत आमी ताका एकवटोसो कर. तुज्या मोगांत आमकां बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्या सवे जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचो. त्या दिसांनी इस्रायलाचे सोगली पोरचे मुखार सालेमांव वेदी सोशी उबो रावलो. स्वर्गाक हात उबारून ताणें म्हणलें, सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवा, तुजी असली देव वयर सर्ग आनी सकयल संवसाराक आनीक ना. तुज्या खोराराक तूं तीर आनी काळजांतान तुज्या पावलांनी चलतलोय. तुज्या सेवकाक तुजें सगळेंच बरेपण, पूण देव मनशांक सांगता तें ह्या संवसारान रावताय तें करीत जाल्यार जायत. पळय, स्वर्गार आनी सगळे उंचल्या स्वर्गार तूं आटापुनाय, तर हांवें बांदलोल्या घरान तूं कसो आटापतलोय? सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुजे सेवकाचें प्रार्थन आनी विनंती आयकून घे. आनी तुजो सेवक आयज कोत्ता तें प्रांतांक आनी ताच्या उल्याक कान दी. दीस रात तुजी नदर आसूं ह्या घराचेर
आनी ह्या जाग्याचेर, कित्याक हाचे विशीं तुवें म्हणलां, म्हजें नांव थंय आसतलें आनी ह्या जाग्यार तुजो सेवक प्रार्थना करतलो. तें आयकून घे. हे सुवातेर तुजो सेवक आनी इस्रायल तुजी पोरजा प्रार्थना करतलीं तें आयक. तूं रावताय त्या स्वर्गांतान आयक आनी आयकून तांकां बोगोस. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा दोळबाळांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्तां. सगलीं म्हणुया. सर्वेस्परा दोळबारांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्तां. सर्वेस्पराच्या आंगणान रिगूंक म्हजो ओतमो आवडेता अंतरेकता. म्हजें काळीज आनी सोगलें आनी म्हजें जिवीत देवाक आनंदान उलोसता. जबाब. सर्वेस्परा दोळबाळांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्तां. तुजे वेदीचेर दोळबारांच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरोबज्यांक पोरयांक मेळटा बिराड आनी पाकलोल्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घुंटीर. सबाब. सर्वेस्परा दोळबाळांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्तां. तुज्या घरान रावता ते मनीस कितले बागी. दीस ते तुजे वाखाणी कोत्तात. आमचे नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें माकलोल्यांक बोलेपणान सांबाळ. जबाब. सर्वेस्परा दोळबाळांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्तां. आनी खुंयसरूय ओजार दीस काडचे परस तुज्या आंगणान एकूच दीस रावंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें बाग. पापयांच्या तंबूंनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उंबऱ्यार पांय दवरूनच हांव अदीक बागी. जबाब. सर्वेस्परा दोळबाळांच्या देवा, तुज्या मंदिराचो कितलो हांव मोग कोत्तां. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. म्हजें काळीज तुजे कुशीचे साकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिंकय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. फारिजेव आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुजल्याक थावन येवन जेजू सरशीं एकठावले आनी ताच्या शिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी म्हणजे हात धुयनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें. फारिजेव आनी सगळे जुदेव पुर्विल्यांचे चाली प्रमाणे बगर हात धुल्या शिवाय जेविनात आनी तिंट्यार थावन येतच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनात. आनी सबार हेर चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पत्रां, कोळशे आनी कांशांची आयदनां धुवप हांचे विशीं. म्हणटच फारिजेवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे शीस कित्याक चलनात आनी मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परतीपाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुमा धोंग्यां विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें तर बरोवन आसा. ही पर्जा वंटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा.
तर मनशांनी केल्ले कायदे शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करता. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळतात. आनी तांकां म्हळें, तुमची चाल सांबाळचे खातीर तुमी देवाची आज्ञा सामकीच कुशीन काडून उडयतात. तर मोइजेसान सांगलां, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी बापायक वा आवयक शिरापता तो मरून वचूं. पूण तुमी सांगतात, कोणूय बापायक वा आवयक अशें म्हणत जाल्यार म्हजे कडलें कितेंय तुका उपकारतें तें कोर्बान म्हणजे देवाक भेटयलेलें जालें. आपल्या बापाय वा आवय पासत ताच्यान कांयच करूंक जायना. ह्या वरवीं तुमचे मदें पाळोवन आयलेले तुमचेच चालीक लागून देवाचें उतर निर्फळ करतात, आनी असल्यो जायत्यो हेर वस्तू तुमी करतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणणी तुका क्रिस्ता. आज आमी सांत बेनेडिक्ताची जुवळी भयण स्कॉलास्टिका हिचो उगडास करता. ती 6व्या शेंकड्यांत इटली देशांत जल्माली. तिच्या भावान बेनेडिक्ट मठाची स्थापना केल्ली आनी तिणें भावाची देख घेवन अस्तुऱ्यां खातीर माद्रींची संस्था स्थापन केली आनी तातूंत ती भितर रिगली. दर वर्सा करेजमा पयलें भाव आनी भयण वर्साक एकूच फावटी सांगाता मेळटालीं आनी आत्मीक गजाली विशीं लांब वेळ तीं उलयतालीं. ती सोमतच तिच्या भावान आपणा खातीर तयार केल्ल्या फोंडांत तिची कूड निकेपिली आनी कांय थोड्या दिसांनी तोय संवसाराक सरलो आनी ताकाय भयणी बरोबर थंयच त्याच फोंडांत माती दिली. कुशीन फोंडांत कुशीन. सांत स्कॉलास्टिका आमकां एक देख आमी सांतीपणाचे वाटेर जिवंक आसा. आयच्या पयले वाचपांत आमी आयकलें, सोलोमोन राजान देवा खातीर मंदीर बांदतच आर्क पॅट मंदिरांत हाडून मानाच्या जाग्यार दवरली आनी तो देवा फुडें मागणें करता, खालतीकायेन मागणें करता, परजे पासत मागता, तांची पातकां भोगशी म्हूण तो देवा कडेन विनंती करता. सोलोमनान केल्लें मागणें आमकां एक देख. आमी देवा कडेन अशें मागूंक जाय, खालतीकायेन. आमी अशें करता. आमचो लोक तांणी मागलेलें मेळना जाल्यार देवाचेर रागार जातात, शिणटात, शिरापतात. शिरापसाय देवा घालतात. आमी शिराप घालो म्हणून देव कितें ल्हान जाता? ना. देवाक म्हजी गरज ना, तुमची गरज ना, कोणाचीच गरज ना. हें आमी समजून घेवया. आमकां देवाची गरज आसा, देखून आमी खालतीकायेन ताचे फुडें येवंक जाय आनी मागूंक जाय. पूण आमचो लोक कितें करता? आंगवणो करता. आंगवणो म्हजे धुवेक सोयरीक जाल्यार हांव मीस पेटयतां, तुवें हें केल्यार हांव वेलांकणी वेतां, तुवें हें केल्यार हांव तें करतां. म्हणजे देवाक लोंच दिवप. तशें सरकारी खात्यांनी न्हू काम जावपाक लोंच दिवचें पडटा, एकूच पंदल्यान वा उक्त्यान वयल्यान. तशें आमी देवाक लोंच दिवंक सोदता. हें सारकें आसा? चिंतूय आमी मागलेलें देव जाणा तें आमच्या बऱ्याक न्हय आनी तो दिवचो ना. तेन्ना कितें? म्हणजे देवान केल्यारूच हांवें आंगवण पाळप आनी देवान करिना जाल्यार सोडून दिवप? ना. आंगवण करची गरज ना. हांव पाद्रीनी आनी माद्रीनी करचे आंगवणे विशीं उलयना. हांव उलयतां लोक आपणाक हें जाय म्हणून देवा कडेन मागता आनी तुका हांव हें दितां. देवाक कितेंच नाका आमचें.
देवाक जाय आमी ताच्या उपदेशा प्रमाणे जियेल्ली शांतीपणाचें जिवीत आपणायल्ली ताका जाय. म्हणटच देवा कडेन आमी कशें मागूंक जाय? कितें आमकां जाय आमी मागुया देवा कडेन, कित्याक तो आमचो बापोय, तो आमची आवय. पूण मागीर ताका म्हणूंक जाय जेजून सांगल्या बरी, बापा म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. आनी आमी मागलोलें तें आमच्या बऱ्याक वय जाल्यार देव आमकां दितलो, आनी बऱ्याक न्हय जाल्यार देव आमकां केदींच दिवचो ना. तूं कितेंय माग, कितलेंय माग, दिवचो ना तो, कित्याक तो जाणा तें आमच्या बऱ्याक न्हय. म्हण देवा मुखार आमी सदांच खालतीन जावंक जाय. जीं कोण गर्वान भरतात तांचो नाश जाता. पवित्र पुस्तक परत्यान परत्यान म्हणटा, गर्विश्टांक देव सकयल उडयता आनी खालत्यांक उंच उबारता. आनी बायबलांत कितल्योश्यो देखी आसात. आनी आमच्याय जिवितांत आमी पळयता खालती मनशां आसात तांचे मागणें देवाक येता. तुमकां विस्वास बसचो ना. पाद्री म्हूण आमकां जायत्यो गजाली लोकांच्या जिविताच्यो कळटात, कित्याक कुमसारांत बसतच जायतें ती सांगतात आमकां. ही आमची सादी आसात न्हू आमची गोंयची, नुस्तें विकपी, भाजी विकपी अश्यो अस्तुऱ्यो आसात. दादलो बेबदो, पूत बेबदे, बाबडी तिणें काम करून तिचें पोट भरूंक जाय आनी आपल्या घरकाराचें आनी भुरग्यांचें पोट भरूंक जाय. कितले त्रास पळया. आनी जर तिका आतां काळजाचें दुयेंस जालां आनी दोतोर म्हणटा तुजें काळजाचें ऑपरेशन करूंक जाय, कशें जातलें? ती हॉस्पिटलांत गेल्यार, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांत जरी गेली, तिचे बरोबर कोण रावतलो, कोण तिची सेवा करतलो, वखदां कोण हाडून दितलो तिका? तसलीं मनशां येतात आमचे कडेन. मागीर मागणें जाता आनी मागीर कांय म्हयन्यांनी तीच अस्तुरी येवन आमकां सांगता, फादर त्या दिसा पळय मागणें केलेलें न्ही, फादर हांव बरी जाली. हांवें म्हणलें दोतोरा कडेन गेल्ली? ना फादर, वचूंक ना. हांवें म्हणलें देवाक, म्हाका तुका जाय जाल्यार म्हाका दवर, नाका जाल्यार म्हाका व्हर, हांव तयार आसां. देवाची कितें खुशी आसतली, आमी आजून कांय वर्सां वाचूंक जाय, हांव बरी जाली. असल्यो कितल्योश्योच केसी हांव आयकतां. हांव सांगता तें आतां म्हज्या जिवितांत हांवें अणभवलें. कोणाच्या काळजाक बुराक आसा, दोतोर म्हणटा 3 ते 4 लाख पडटात, पयशे ना, कितें करुया? ती मागणें करतात आनी मागणें करतच मागीर तपासूंक वेतात. दोतोर तिका विचारता, बाय तूं खंयच्या दोतोरा कडेन गेल्ली? हांव वचूंक ना दोतोर, हांव तुजेच कडेन आयलेली, आतां परत्यान आयलां. पूण तूं आतां बरी आसा मू, तूं खंय गेल्ली? हांव खंय वचूंक ना, हांवें म्हज्या देवा कडेन मागलें, पूण तूं आतां बरी जाली. हां तर ताणें केलें आसतलें सायबा. पळया, काळजाक बुराक आसा खंय आनी ऑपरेशन आसतना ती बरी जाता. कित्याक ती दुबळी मनशां तांच्या कडेन दुडूनात, तांकां हॉस्पिटलां वचूंक जायना, वेळूय ना, कित्याक पोटा खातीर काम करचें पडटा. ती खालतीकायेन देवा कडेन मागतात आनी देव तांचे मागणें आयकता. आमचेय मागणें तो आयकतलो. आमी देवा कडेन खालतीकायेन, गर्वान न्हय, आमचें व्हडपण दाखोवंक न्हय, आमची सोबाय, आमचें भांगर, आमची ग्रेस्तकाय दाखोवंक आमी इगर्जेक येता न्हय, तसल्यांचें न्हय. खालतीकायेन देवा कडेन येवन आपल्या पातकांचें भोगसणें कोण पयलीं मागतात आनी देवाच्या पांयां पडटात, तांकां देव पावता. तर आमी तसलीं खालत्या काळजाची मनशां जावं देवाची कृपा मागुया. आमी गीत घेवया C1 पेज नंबर 28, C1 पानाचो अंक 20 आनी 8. आमचे 2 हात उबारून. आमचे 2 हात उबारून सोर्वेस पोराक पेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा बरो पळोया. आमचे काळीज
तुझ्या मोगा सर्गोसो आमचो मोगो पोवया दोनया तुझ्याच बरेपणा आटा उंड्या सोर्योदाना जातली रोखडीच जाता आमकां जिवी दिवपी खाणा पिवणा म्हज्या भावा भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, आमचे खातीर गरीब आनी खालती जाल्ल्या तुज्या एकल्याच आंकवार पुताचें मोगाचें बलिदान आमी तुका दिनवासी काळजान समर्पिता. सांत बेनेडिक्टाचे विनंतीन सांत स्कॉलास्टिकाचे विनंतीन आनी ह्या बलिदानाच्या बळान मठवाशी बेसाक आपयल्ल्या आमच्या भावां भयणींक विस्वासीपणान जियोवन आपले जिणेचें मोगाचें बलिदान करूंक कृपा दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. होय अशें आमी करूंक हवो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आनी सासणांच्या देवा, सर उकाळी आनी सर उताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गींच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखणता. आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सांत स्कॉलास्टिका आनी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ऊंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ऊंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी हे काशींतले पियेता. तितले फावटी तो वैभवान येसोन आमी तुज्या
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या पाप सायबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सांत जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदूता सांत स्कॉलास्टिका आनी सर उकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आमचे भितर एक खालतें काळीज रचूंक देवा लागीं खतखत्यान जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणून आमी उलो करुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा आमच्या गर्वांतलीं, व्हडपणाच्या चिंतपांतलीं आनी सर वायटांतलीं तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान आत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणांच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे धर्मसभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दिव्या. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण जेकाच उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. आमी गीत घेवया D23 पेज नंबर 60 D20 आनी 3 पानाचो अंक 60. जिविताचें उदक, जिविताचो उंडो.
तुजेर बाबा देवल्यार केन्नाच नाका लागची नादान मनीस मोजेर सोरशी आयल्यार तो भुंय केन्नाच भुकेचो ना आमचो आत्मा ताणेला दुख्खा पियान आशेतान आमचो आत्मा भुकेला दुख्खा खावंक आवडेता. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, सर्व सांडून म्हजो पाटलाव केला ती तुमी सगळीं एकाक 100 घेतल्यात आनी सासणाचें जिवीत जोडतल्यात. मागुया. सर्गींच्या बापा, आमचे अस्कतकायेक तूं घटायेचें वखद दिताय. तुज्या पुताची कूड आनी रगत जशें ह्या जेवणांत सक्तेन सांत स्कॉलास्टिकाक मटवाशी बेसाच्या जिवितांत तुका विस्वाशी दवरून तुवें संपूर्ण केली, तशेंच आमकांय त्याच जेवणाच्या बळान आमच्या जण एकल्याच्या बेसाच्या जिवितांत तुका विस्वासी आनी दिसान दीस अदीक पवित्र कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं, राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. आमच्या जिवितांत देवाचे कायदे पाळूंक
आनी सदां आमी कालती रावूंक आनी जियोंक जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत फ्रांसीस शावेराक मागणें. सांत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी चडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मैमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागतां. आमचे अत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागतां. आनी सकटा पासत तुजे बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटां. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुमकां देव कृपा दिवं. आमी गीत घेवया F15 पेज नंबर 92 F15 पानाचो अंक नोट आनी 2 मोसो पाटलाव करूंक. मोसो पाटलाव करूंक तुजी खुशी जाल्या तुजो कुरिसो चोलये मोशी पाटल्या आपणाच्या जिवाचो सोमुनिस्म करता आपलो जीव कोर्यानीच दोसास नाका घायता आपणाच्या जिवाचो